मुक्त गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती आयतारा मनयली। पणजे, मिरामार, पर्वरे, पोन्न्या सचिवालया कडेन आनी फार्मागुडयेर भाऊच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। पणजे मोगोचे आमदार ढवळीकर भाव, आमदार पावसकर आनी मुख्य सचिव आशिल्लो। फोंड्या आमदार रवीन फार्मागुडयेर भाऊच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। फार्मागुडये वयल्या भाऊच्या पुतळ्याक रवी नाईक, गोविंद गावडे आनी बाकीच्यांनी हार घालो। बहुजन समाज शिक्षणीक मळार मुखार सरचो अशें भाऊसाहेबाक दिसतालें म्हूण रवी उलयलो। आज 12 मार्च भाऊसाहेब बांदोडकराचो जन्मदीन। हो जन्मदीन जेन्ना आमचो सरकार आशिल्लो तेन्ना आमी स्पोर्ट्स डे म्हणून आमी साजरो करतात आनी हो आमी त्या वेळार सगळे कडेन गोंयभर केलो आमी। आनीक जीसीनी बीन 1980 काय 84 केन्नाच्यान तेणी सुरू केलो आमी 84 दिसता। हांगासर हे फंक्शन हांगसर जे रनिंग रेस ते करता। आनीक गोंयभर आयज जे आसा भाऊसाहेब बांदोडकराचे पयलो मुख्यमंत्री जावन गेलो, पूण तो निस्वार्थी आशिल्लो। ताका जाय आशिल्लें की जे बहुजन समाज जो आसा तो फुडें सरलो ताका जाय आशिल्लो, म्हण ताका लागून तेजें चड लक्ष आशिल्लें शिक्षणाचेर। ताणें गोंयभर वचून ते शाळा सुरू केल्यो, तशें आयज कोणाचेर तशें लक्ष ना। आज भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती, त्या निमतान मनापासून आदरांजली वावरता। भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक दूरदृश्टी विचारांचो एक नेतो आशिल्लो आनी खरोखरूच गोंयकारांचें एक प्रेरणास्थान आशिल्लें। खेळा मळाचेरूच बरोबर जी शैक्षणीक क्षेत्रांत जी क्रांती आज ह्या मनशान घडयलेली आसा ती त्याच मनशाक खबर आसता की ज्या कडेन दूरदृश्टी आसा। आनी म्हणूनच आज आमी सगळे माणकुले भुरगे जे आज आमी वेगळ्या वेगळ्या मळाचेर आपलें नांव कमयतात, तर ताज्या फाटल्यान खुबशे योगदान स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकराचें आसा। त्याच बरोबर जो सबंद गोंय हो खेडे पाडे झाडां झुडपांनी आनी शेतां भाटांनी वसयलेलो हो गांव। आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान एक नारो दिल्लो आशिल्लो आनी शेतकऱ्यां खातीर नारो दिल्लो आशिल्लो, कसेल त्याची जमीन। आनी त्याच जमनीचेर कसूनच आज भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या आशिर्वादानूच जे खरेंच कश्टकरी जो समाज जो आसा, शेतकरी जो समाज जो आसा, त्या सुखाचे दीस जगतात अशें म्हाका तरी ह्या वेळाचेर सांगचें दिसता। ब्युरो रिपोर्ट पुडंट। घेवया एक ब्रेक।